नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुणकार रान हक खटले आनी म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज 31 डिसेंबरा पयलीं 100% काडटले निकालात मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. कोळवाळे मारपेटात कृष्णा नायकाक आयले मरण. खुनाच्या आरोपाखाला कोळवाळे पोलिसांनी दोगांव दुबाविताक केले अटक. दोगांयकूय सुनायला 8 दिसांची पुलीस बंदखण. ट्रॉलरांचो आंकडो आमी करिना उणो. शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर दर्यांनी पाळचे नेम. खारेवाडो जेटीच्या विस्तारा पयलीं थंयच्या घराचे पुनर्वसनाचो घेतले निर्णय, सांगता नुस्तेमारी मंत्री हळर्णकर. पणजेच्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची त्रुटी अजूनही आसा. जैसे थे केटीसेलाचे 6 बस मार्ग पुरायपणान केल्यात बंद, जाल्यार प्रवाशांक असुविधा जावची न्हय म्हूण 8 मार्गाचे डिझल बशी केल्यात सुरू. 25 जून ते 1 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट. वाऱ्या वादळा सयत पावस पडपाची शक्यताय, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आनी विरेश बोरकरान पार्टीची ईमेल आयडी आनी हेर सोशल मीडिया हँडल ताब्यात घेतिल्ल्याचो आरजीपीच्या कांय वांगड्यांचो आरोप. सायबर सेलात विरेशा आड केली कागाळ दाखल. आता खबरो विस्तारान. मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुणकार रान हक्क खटले आनी म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज येता त्या 31 डिसेंबरा पयलीं 100% निकालात काडटले आनी लोकांक हक्क मेळोवन दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. जमीन आनी घरा संबंधी दाखल जावपी खटल्याक लागून मालमत्तेच्या किमती परस आदवोगातांचेर चड खर्च जाता. आदवोगातांचेर पयशे खर्च करचे परस चर्चा करून वाद सोडयात, जनसार्थीची मजत घेयात अशें मुख्यमंत्र्याचे सांगणे. साखळेत जाल्ल्या जनकल्याण शिबिराच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. कारण जी घरां 21 वर्सां कायदेशीर नासली, म्हाका खबर आहा की आयजूय बी प्रत्येक जाण कोणाच्या म्हणजे शेजाऱ्याच्या घराचेर घालता, ना जाल्यार आपलोच घरातल्या घराचेर घालता आनी तें घर मोडून उडोवपाचो प्रयत्न करतात. वेगवेगळे हितूर गजाली खूब आसात, बट तें घर आज रेग्युलरायज करपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलां. आज आमी लोकांक अपील करीत आसा. हांव परत सांगता की आमी फुडल्या 31 डिसेंबर पर्यंत आमच्या मामलेदारां कडेन आसलेल्यो मुणकारीयल केसीस किंवा फॉरेस्ट रायट एक्ट आनी म्हजें घर हाच्या अंतर्गत केल्ल्यो सगळीं एप्लिकेशनां 100% जी आहा ती निकालात काडटले. 100% तांचे अधिकार जे आसा हे तांकां दिवपाचें काम हे म्हजें सरकार करतलें. हांवें जनसाथी नांवाचो एक प्लॅटफॉर्म सुरवात केला VM साळगांवकर कॉलेजीच्या बरोबर. हांव सगळ्या सरपंच आनी सेक्रेटरी हांकां सगळ्यांक सांगता, गांवांत वेगवेगळ्यो झगड्यो आसता, येदभर जागे खातीरय आसता किंवा तुजें उदीक म्हाज्या हितूर पडलें, तुजें झाड म्हाज्या हितूर पडपाचें आहा, ते मामलेदारा कडेन केस दिता पळय आं. आनी मामलेदार दोगूय जाण एडवोकेट काडटा आनी दोगूय एडवोकेट जे आहा पळय न्हू, हय तुजें झाड मोडूंक जायना, कशें मोडटा तें हांव पळयता म्हणटा तो. तूं फी म्हाका दीत राव. झाडा पेक्षा डब्बल पयशे एडवोकेटाक पावले. तो म्हणटा झाड मारूच नाका. आनी तें झाड नवें लायिल्लें सुद्दां जाल्यार तितक्यान जातलें. एडवोकेटाक तेच्या पेक्षा चड पयशे दोगूय जाण फारीक करतात. किंवा येदभर जाग्याचे तो दुसरो 500 मीटर जागो घेतलो, इतके पयशे काडून एडवोकेटाक दिता. आनी केस चलता कितलीं वर्सां? 10 वर्सां केस चलता. कित्या खातीर? तुजो काडलेलो भिंत म्हाज्या वाटेन काय तुज्या वाटेन ह्याच केसी खातीर चलता. पण हे आमी जनसाथी हो जो प्लॅटफॉर्म VM साळगांवकर कॉलेजी बरोबर सुरू केला. दोगांयकूय विचारात, तुमकां खंयच्या एडवोकेटाची गरज ना, तुमकां मामलेदारान वचपाची गरज ना. तुमी तयार आहा VM साळगांवकर कॉलेजीचे जे जज आसात, एडवोकेट आहात, ते तुमचो विशय सॉल्व करतले, ते तुमकां घेवन बसतले. कांय नाका, एडवोकेट नाका, कांय नाका, पयशेय फारीक करपाचे ना. कोळवाळे सांजवेळा उपरांत जाल्ले मारपेटीचे घडणुकेत गंभीर जखमी जाल्ले 60 वर्सां पिरायेचे कृष्णा उर्फ शांगो नायकाक उपचारा वेळार मरण आयले. या प्रकरणात कोळवाळ पोलिसांनी खुनाचो गुन्यांव दाखल करून चिखलेच्या क्रिस्तोफर पॉल आनी नांदोडे वाठारांतल्या प्रतीक गांवसाक अटक केल्या. तांकां 8 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. जाल्यार ह्या गुन्यांवांतले हेर दोग दुबावीत फरार आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दुबावीत सांजाव उत्सव मनोवन परत येतना कृष्णा नायक तांकां समजोवपाचो यत्न करतालो, मात तांकां दुबावितांनी बरोच मारलो.
या हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्लो कृष्णा नायक हांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो, मात उपचारा वेळार तांकां मरण आयलें. आणि मग भाव मारताना हांव धांवन येयलो. मागीर तेंच्यांनी आडवो बी घालून तुका मारताले, मुठी बिटी तेजेर मारले, तकलेर मारले दाणो बिणो. मागीर तेंच्यांनी दाणो बिणो म्हाजेरूय मारलो पळय, हांगा हातीर एक मारलो पळय, हातीरूय मारले तेंच्यांनी. मागीर तेंच्यांनी मारलो, मागीर ते शेजाऱ्यांनी बी सोडून घेतले आमकां आणि मागीर आमी कंप्लेन करपाक गेले पुलीस स्टेशनार. तेका खंय खंय लागलेले? त्या भाव तकलेक लागलेले, फाटी बिटी मुको मार लागला सगळो, मुठी बिटी मारल्या, दाणे बिणे मारल्याच्या फाटी गेला, तकले गेला. आणि मागीर तो पुलीस बंबई व्हरतून एक्सपायर जालो. कितें मारले? कित्यान कित्यान मारले? फक्त दाण्यानी मानीचे दाणे आसले व्हडले व्हडले, तेतून मारले तेंच्यांनी. झगडी जावपाक कारण कितें? हांव घरा कडेन आसलो, हांव मारताले थंयसर भावाक ते. काल साजांक आसलो काल, आनी हांव भुरगे साजांक येयल्ले. मागीर कृष्णा नायक तो घरा कडेन आसलो, ते घरा कडल्यानूच ताका काही सवज हांगा येयले, पण तो फाटल्यान येयलो ओहो, आनी तेंच्यांनी ताका एटॅक केलो दाण्यांनी. आनी म्हाजो भाव घरा आसलो शांताराम धारगळकार, तेणी ताका भायर येवन हांगा ताका हें केलो, वाचोवपाक यत्न केलो, पण ताका डॅमेज केलो, तेजो हात हे आलो. आनी रुपेश नायकाचेर तेणी दाणो मारलो, तेजी तकली डॅमेज जाल्या. आनी प्लस तो महेश नायक आसलो, तेजे तोंडाचेर हे मारलेले आहा. आनी आमी कितें, हांव जर एक पायलट आहा, कित्याक हांव म्हापसा भाडी मारता. आनी हे आहा पळय ते दोग भुरगे आहा पळय, ते सारके रो ते रातचे ड्रग्स सोडटा कितें ओडटा. आनी आमी रातचे 10-11 घरा येता. हेंचेर सरकारान बेगीन कितें हें करपाचो विचार करपाक, तांकां एरेस्ट करपाचें. 4 जाण भुरगे आसले ते, पण सद्या 2 जाणांक धरल्या. आज सांगूंक सोदता की आयज एक दुख्खद घटना अशी घडल्या ह्या चिखले गांवांत. हांगासले म्हणजे एक संजवाचो हे आसलो, थंयसून एक 2 हेज्या भितर एक वाद जालो, आनी वादान जो कृष्णा नायक आहा हेजें आयज निधन जाल्लेलें आहा. म्हणून हांव सरकारा कडेन आनी पुलिशा कडेन इतकेंच मागता की ताबडतोब हेजेर कारवाई करची, आनी कोणी जो अक्यूज आहा ताका शिक्षा दिवची, इतलेंच पुलिशे कडेन मागता. आमी ट्रॉलराचो आंकडो उणो करिनात, फक्त शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर धन्याक नेम पाळचे अशें सांगता अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचें म्हणणें. पावसाळ्यांत नुस्त्याचो दर्जो आनी नुस्त्याची फॉर्मेलिन चांचणेची जापसालदारकी FDAची आसा. खारेवाडो जेटी विशीं MPA वांगडा खासा बसका आपयतले आनी जेटीच्या विस्तारा पयलीं खारेवाडो हांगच्या घराचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतले अशें मंत्री हळर्णकार सांगता. आयकात. रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना. बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉब्स आसा, लायसन आहा, BC आहा, हे तेंच्यांनी करपाक जाय. कारण आज फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली. आमी हें दिलेलें इंस्ट्रुमेंट दिला ते आमकां ट्रॅक करून गावता. सो ते व्हरना, हे व्हरना जाल्यार लोकां माहिती जाता गव्हर्मेंटाचेर वता. म्हणून आमी ते सगळे रुल्स रेग्युलेशन तेंच्यांनी फॉलो करता. ते फॉलो केल्या परिणाम म्हणून हें आसतलें. कारण थोड्यो आतां हेवूय आहा जेटीज तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय. थोड्या अनऑथोरायज लायसन परमिशन नासतना जेटी चलयता, हे आमचे लँड तेंकां आमी ऑलरेडी नोटीस केला, त्यो बंद करतले. कारण आमकां रिकॉर्ड गावना गव्हर्मेंटा कडेन, आनी इट इज रिकॉर्ड जाय म्हणजे फॉर दॅम ओनली, तेंच्या खातीरूच. So basically to bring discipline. आणि बोटी कमी करपाच्यो म्हाका काडूंक ना. बोटी ते मेंटेन करून तेंची VC आसूंक जाय, बाकीच्यो गोश्टी आसूंक जाय, हे तेंचे कडेन ना. जेटी पळय आहा ती MPAन ऑलरेडी कितके वर्साचो प्रयत्न आहा. गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें MPA चेअरमॅना कडेन मिटींग घेतली, तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले. तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला. जी घरां पळय काडपाक जाय नवी बांदतली रिहेबिलिटेशन बांदून तांकां आमी सपोर्ट करता. क्लियर करून दिता म्हणून सांगला, तेवूय आसले, स्टेक होल्डर आसले. आनी त्या प्रमाणे हें केलें तेंच्यांनी एक्ट करून परत आनी ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयली, परत दवरले कितें तरी कारण जाल्यार दवरले. त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां एक आपयतले. आनी कारण ती जे एरिया जी आहा ही ऑलरेडी
तेंच्या ताब्यात सो आमकां तें करूना तेंचो प्रोजेक्टाक टायम जातलो पूण आमी तेंचे एफडीएची चेअरमॅना कडेन स्टेक होल्डर आसा मिटींग घेतलेली तें जालें आमी करता बेगीन करूंक नाका करता तेंच्या गरज आहा विथावट लायसन विथावट विसी म्हणजे आसूंक जायना न्हू रजिस्ट्रेशन जाय आसलें कारण इन्शुरन्स जालो फाल्यां बोटी गेलो पळय कितें जालें कोण मेले केलें जाल्यार मागीर कितें करतलो फिशरीज डिपार्टमेंट आहा नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड केलें की ते मार्केटाक वयता मार्केटाक गेले कितें आमकां आसना ते भायरसून जे इंटरेस्ट म्हणजे ईस्ट कोस्टाकसून बी नुस्तें येता हें अंडर एफडीए येता सो एफडीए ते चॅक करता चॅकींग करप हें आमकां लागना मार्केटाक गेले की आमचें तेजेर कांय ना आमचे जेटी पर्यंत आमच्या जेटीसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंट जाता गोंयांत पावसाक सुरवात जाल्या हवामान खात्यान 25 जून ते 1 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वारो वादळा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. वेळसाव पंचायतींतल्या पाले वॉर्डाक शाराचो दर्जो दिवपाच्या प्रस्तावाक आदलो सरपंच आनी समाजसेवक रोकेजिनो डिसोजान तीव्र विरोध केला. हे खातीर गांवची वळख आनी थंयचें पर्यावरण धोक्यांत येवपाक शकता असो हुस्को उक्तायला. तशेंच वेळसाव दर्यादेगेर केल्ले सोबितीकरणाचो गैरवापर करचो न्हय अशें आव्हान थळाव्यांनी पर्यटकांक केलां. आमचे होल विलेज पंचायत हा रुरल विलेज तालुका सो आता येणी तो सर्क्युलर जो काढा तो ते अर्बनाक घालपाक जाय. सो हांवें एका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन केलां 24 की ऑब्जेक्शन हाडून सेयींग दॅट आमचे 7 वॉर्डांतले एकूच हाली वॉर्ड कित्याक तुमी अर्बनाक घालताय. आनी दुसरें हांवें दाखयलां की हें नोटिफिकेशन जेन्ना येयलोलें पयलें घालपाक इन 2020 ते एरिया विज्युअल विड्रॉन हेचो हिंग गायलो हांव. तुका सांगूंक सोदतां की आमच्या ह्या प्रदीप हॉस्पिटलान हो आमचो बसपाचो सिटींग हें आहलोलें बिचार तें बरें काम केलें तेणी बरें डेवलप केलां बरें दिसता आनी जायतो लोक सांजचो येवन बसता आनी खंयच्याय वेळार हिंग लोक आसता. पूण हांवें चोयलां ते भाशेन थोड्यांगेले लोकांगेली संवय आहा हेजेर वयर बसपाची आनी पांय हिंग बसताय तेजेर दवरपाचें. सो तें बरें दिसना लोकांगे स्वीच जाता आनी दॅट इज नॉट द वे टू सीट ऑन द टॉप आनी पांय हिंग दवरपाचे. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की बाबा हिंगा कोण विचार येताय ते हेजेर वयर बसनाकाय आनी पांय हेजेर दवरनाकाय. तुमी सकयल बसाय कम्फर्टेबल तुमच्यान सिनियर सिटीजन आनी कोणूय जाल्यार हातलान तांकां मेळटा. आनी जे हेणी प्रदीप हॉस्पिटल हें केलां तांकां काळजांतान देव बरें म्हणटा. बिरेस्तारा आसगांव दोशीशीर वाठारांत एक गाडी व्हाळांत कोसळ्ळी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो नियंत्रण सुटिल्ल्यान गाडी सरळ व्हाळांत कोसळ्ळी खंय. ह्या अपघातांत गाडयेचें लुकसाण जालां जाल्यार ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या. गोंयांत शेगीत फाटल्या 2 दिसां सावन पडपी वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून कितल्याशाच वाठारांनी सामान्य जिणेंत आडमेळी आयल्यो.
लोकांच्या घरांनी तशेंच गाडयेचेर झाडां उमटून पडप, झाडां पडून रस्ते आडवप आनी हेर बरेच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाच्यो घडणुको व्हडा प्रमाणात घडल्यो. खास करून केपें, सांगे आनी शिरोडा मतदारसंघातल्या कांय वाठारांनी खुबूच अश्यो घडणुको घडिल्ल्यान कुडचडेंच्या उजो पालोवपी दळान 60 वरां भितर 41 एमर्जन्सी कॉलांक जाप दिली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या सैमीक संकश्टाक लागून सुमार 8.35 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें नोंद जालां. फायर स्टेशना कडेन आनी फाटल्या जे 2 दीस म्हणल्यार 2.5 दिसां म्हणल्यार जो पावस पडला तेतूर तांकां अरावंड 41 एमर्जन्सी कॉल येयल्ले आसा आनी अरावंड 8,35,000 लुकसाण जे मेन कॉल्स आसलेले जे आमळाय म्हणल्यार जो फोंडा तालुक्या पडटा पूण कांय भाग तो कुडचेरे फायर स्टेशन ज्युरिडिक्शना येता. थंय अरावंड 3,35,000 म्हणल्यार घराचेर आनी झाडाचेर झाड पडून लुकसाण जालें. आनी दुसरे मोठे कॉल आसा ते सांग्यार धनगरवाडा वालकिणी नंबर 2 गाडयेचेर झाड पडून 3 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा. तशें बारीक किरकोळ धरून अरावंड 8,35,000 ओवरऑल जे लुकसाण आसा ह्या 2.5 दिसाचे पावसाक वारो आनी पावसाक हें जाल्लें आसा. आनी जी 41 कॉल्स आसा ती कुडचडे फायर स्टेशनान कंप्लीट केल्ली आसा. मोस्टली कुडचडे जे फायर स्टेशन आसा तेतूर सांगे, केपे, धारबांदोडा तशें काही भाग येता शिरोडेचो जे आमळाय बी एरिया पडटा त्या भागांक ते कॉल्स अटेंड करतात. पूण ह्या 2.5 दिसांक तांकां खूब धांवपळ करून तेणी जी कॉल क्लियर केल्ली आसा तशेंच थोड्याली प्रॉपर्टी वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आसा. हांव गोपंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. पारोडा वाठारांत हुंवाराक लागून उदकापोंदाक वचपी रस्त्याची पळोवणी PWD मंत्री दिगंबर कामती सयत अभियंत्यांनी पळोवणी केली. ह्या प्रकाराची सखोल तपासणी करून 15 दिसां भितर अहवाल सादर करपाचो आदेश मंत्री दिगंबर कामतीन दिला, जेणे करून ह्या प्रश्नाचेर कायमस्वरुपी उपाय काडटले आनी फुडाराक भौशीक निधीची बचतूय जातली अशें कामतीचें म्हणणें. पारोडे म्हणजे म्हाका आमचो मिनिस्टर वॉटर सप्लायाचो सुभाष फळदेसाय जालो तो 2-3 दीस जाले म्हाका तो फाटल्यान लागिल्लो. ताज्या घराच्या दारां मुखारच सगळें वॉटर लॉगिंग जाता. पण मला एक दीस यो म्हणजे आज तो पावलो ना कारण ताका काल खंय तरी भायर वचचें म्हणून तो पावलो ना. पण हांव आज फिक्स केलें इंजिनियराक आनी ते वचून फूल रोड पळयला. हांवें तांकां सांगलां कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता फाल्यां परां आनी तांकां सांगलां परमनंट सोल्युशन काडया. हांव टेम्पररी सोल्युशन काडपाचेर मत. आमी बेश्टेच पयशे खर्च करता, हांगा रस्तो वयर काडटा, थंय रस्तो वयर काडटा, ताका तशें करून तें जायना. हांवें तांकां म्हणलां म्हाका एक प्लॅन करून दियात परमनंट सोल्युशन. फुडल्या वर्सा एक रस्तो थंयचो बुडपाक जायना, उदक रस्त्यार येवपाक जायना. हाज्या खातीर प्लॅन करा. म्हाका 15 दिसां भितर एक कन्सल्टंट आमचो नॅशनल हायवेचो कन्सल्टंट आहा ताकाय व्हेल्लो हांवें, ताकाय सांगलां आनी ताका सांगलां 15 दिसां भितर म्हाका रफ प्लॅन करात कितें करपाक. पणजेंतल्या EV चार्जिंग स्टेशनाची त्रुटी अजून दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान KTCLचे 6 बस मार्ग पुरायपणान बंद केल्यात. जाल्यार प्रवाशांक असुविधा जावची न्हय म्हण 8 मार्गाचेर डिझल बशी सुरू केल्यात. वीज पुरवण संबंधीत हो प्रश्न केन्ना सुटावो जातलो हाचेर अजून स्पश्टताय मेळूंक ना अशी माहिती पणजेचो कदंबा डेपो मॅनेजर किरीश गावडेन दिली. पळयात. ते इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कितें जाल्ले सो तेजे अपडेट कितें रेक्टिफाय जाले ते सगळे ना रेक्टिफाय जावना. तेणी आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान त्यांचो तो इन्सुलेशन कोर जो डॅमेज जाल्लो पळय ट्रान्सफॉर्मराचो तो तेणी राती सगळे इन्सुलेशन करून ताका कोटिंग बीन करून सगळे रेडी केल्ले तेंचे. बाय 11:30 टुडे मॉर्निंग तिने आमकां रिस्टोरेशन जातलें म्हणून सांगलेले. बट आफ्टर जेन्ना तो DC ऑन केलो पळय तेन्ना तेंचो पायोनियर ट्रान्सफॉर्मर जो आसा भितरलो तो फेल जाला. सो ताका एक्झॅक्ट फॉल्ट तेंकां गावना बिकॉज ऑफ वॉट रिजन दॅट हॅज बीन फेल्ड. सो अजून तेंचें काम चालू आसा थंय. अजून तेणी कमिटमेंटूय दिवना आमकां की कितले सुद्दां जातले तें. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कडल्यान हे जाला इश्यू जाला. हय हो इश्यू रिलेटेड टू द पॉवर सप्लाय जो आमकां आफ्टर ट्रान्सफॉर्मरा नंतर आमचे मिटरिंग युनिट आनी ST पॅनलाक येता तो पॉवर आमचो कट जाला. ओके. आणि जे रूट्स बंद जालात ते कितें केला. रूट्स आमचे बंद. रूट्स म्हणजे आमचे ऑलमोस्ट कितें जालें आतां जे नायट आउट वचपाचे आशिल्ले पळय गाडयो आमच्यो जे नायट आउट वचपाचे आसा पळय आमच्यो गाडयो त्यो हॅम्पर जाल्या. तितूनचे आमचे आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आमचो
शटल वास्को शटलाक वयताली ती गाडी बंद आसा फुल्ली. मागीर 49 शेड्यूल आमचे नॅशनलायज रुटार ऑपरेट जाताले तेवूय बंद आसा. त्याच्या नंतर आखाडा 76 शेड्यूल जे इव्हिनिंग सक वयताली तिवूय बंद उरतली. मागीर साळान बंद उरतली. साळान गाडी वयता आमची इव्हिनिंग ती फुल्ली ऑपरेशन बंद आसा. बुटवाडी पेटण्या तिवूय बंद आसा. आमाडी बंद आसा आनी तोडण बंद आसा. आनी आमी कितें केलें आतां आउट ऑफ हेज्याकून आनी 8 शेड्यूलां बंद पडटाली ती आमी डिझल बसी घालून ऑपरेट केले आतां. ओके. सो आता कितले शेड्यूल बंद आहा टोटल? टोटल 1 2 टोटल 6 शेड्यूलां आमची आतां फुल्ली बंद उरतली. ओके. सो हेज्या जाग्यार तुमी डिझल बसीस बी कितें घातला? ना हेज्या भायर आनी बंद उरता पळय आनी 8 शेड्यूलां बंद उरता ती आमी 8 शेड्यूलांक गाडयो घातल्या. ओके ओके ओके. फॉर एग्जाम्पल कुरचरे आमची गाडी वयतली. डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्साक गाडी वयतली. तुलस्करवाडी वयतली. मोपा वयतली. हरमल वयतली. कलंगूट वयतली. शिरशिरे वयतली. ओके ओके. पणजेच्यान जे लोक ते काल मातशे एम्पर जाले तेंका सो ते जे लोक वचपाचे आसा आयज तेंका गाडी ट्रान्सपोर्ट आमी प्रोवायड करतले डिझल बसीन. सो केन्ना मेरेन रेक्टिफाय जातली? कांय अजून कमिटमेंट ना. एट प्रेझेंट सुद्दां आमकां कांय इन्फॉर्मेशन अजून ना की अजून तांकां फॉल्ट डिटेक्ट जावना. ओके ओके. सो मे बी इट विल टेक सम मोर टायम. मे बी नायट सुद्दां वचपाक शकता असो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या भितर परत एक फावट अंतर्गत विसंगती उक्ती जाल्या. पक्षाचे पदाधिकारी आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप करून पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्याचेर आणि हेर डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर नियंत्रण दवरपाचो आरोप केला. आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात सायबर सेलात कागाळ केल्या. पक्षाचेर ताबो घेवपाचो यत्न आमदार विरेश बोरकाराचो सुरू आसा असो दावो तांणी केला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार विरेश बोरकर हाच्या आड सायबर सेलात कागाळ केल्या. विरेश बोरकरान पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्याचेर तशेंच कांय डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर नियंत्रण दवरला असो आरोप पक्षाचे पदाधिकारी करतात. ही घडणूक पक्षाचेर नियंत्रण मेळोवपाच्या यत्नांतलो एक भाग असो दावो आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या प्रकरणाक लागून परतून एक फावट पक्षा भितरले फूट मुखार आयल्यात आनी राजकीय मळार व्हड प्रमाणात खवदळ पातळ्ळ्या. मजगतीं पुराय प्रकरणाची चवकशी करून जापसालदार आशिल्ल्या आड योग्य कारवाय करपाची मागणी सायबर सेलाक केल्या. फॉर एग्जाम्पल आमची जी ईमेल आय डी आसा revolutionary@gmail.com जी ऑफिशियल बँकेन आमची लिंक आसा कॉरेस्पॉन्डन्स पयलींच्यान आमी करता आनी बाकीचे दुसरे ऑर्गनायजेशन्स आहा आनी बाकी सगळे जे इलेक्शन कमिशन सुद्दां आसा तेंचे कडेन मातशी सगळी पयलींची लिंक आसा आनी पार्टी जावच्या पयलीं पार्टी आमची पार्ट्यांनी यूज करताली. हेजो लास्ट विकान एक्सेस आमचे कडसून काडून घेतलो आनी तेजो एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो. मागीर मनुजा कडेन आसलो पयलीं आनी मागीर म्हाजे कडेन आसलो आनी विरेशा कडेन आसलो. सो आमकां तिगांकूय एक्सेस तो काडलेलो आसा आनी सद्या तो विरेशा कडेन आसा. सो आमी हेजेर आनी जे आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक यूट्यूब पेज आहा तेजे एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो आनी बाकीचे ऑफिस बरें तेंचे कडेन आसले तेजे एक्सेस विरेशान काडून घेतलेलो असो म्हणून आमी जी आमची एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एक जे आमी सांगताले की पार्टी टेक ओवर करपाचे षडयंत्र कॉन्स्पिरन्सी चल्लेली आनी तेजोच भाग म्हणून हो आमी पळयता की सगळे आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी ऑफिस आमची जी ईमेल आय डी आसा वन ऑफ द ऑफिशियल ईमेल आय डी आसा ते टेक ओवर करपाचे हे एक कारस्थान आमदारान केल्लें आसा. आमी कंप्लेंट आमदाराच्या अगेन्स्ट केल्ले आसा. गोंयचो पात्रांव न्यूज म्हणून एक ऑफिशियल आमी हे केल्ले फेसबूक पेज केल्ली थंयसर आमी इश्यूज घेताले तोवूय तेणी आमच्या सगळ्यांक ऑफिस बेरार्सांक काडून उडयला आनी आपूण आतां यूज करता आनी जे कोण एंटी पार्टी एक्टिविटीज करताले ताचे एक्सेस आहा सगळे आनी आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट ते आतां यूज करता. gmail.com आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की एक सगळो डेटा जो आहा पार्टीचो सगळो तेजेर आसा जो आमचे ते क्लाउड स्टोरेज जावं नाजाल्यार ते ईमेल कॉरेस्पॉन्डन्स जावं तितून आसा. म्हयन्याक जे आमी ECS धाडटा ते डोनेशन मेळटा आमच्या 40,000 रुपया सगळ्यांचे मेळून 117 लोकांचे मेळून ते ऑलमोस्ट 27,000 जाता. ते आमकां एवरी मंथली धाडचे पडटा. ते आतां आमकां धाडूंक मेळचे ना कित्याक एक्सेस आनी कंट्रोल आमचे कडसून काडून घेतलेलो आसा आनी फूल प्रायवसी आनी फूल सेक्युरिटी सेट ऑथेंटिकेशन जे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन ते चेंज करून दुसऱ्यांक कोणाक दिला आसतले हे आमी इन्वेस्टिगेट कर सांगला साहेबान सांगला आमकां की हे जे लिंक सगळे मेळटले ते कोणी कोणा कडेन एक्सेस आहा सद्या आनी कोण एक्सेस फुडें करता आनी कितें तेजेर एक्शन जाता तर फाल्यां जर ईमेल आयडेंटिटी तर सायबर क्रायम नाजाल्यार कितें क्रिमिनल एक्टिविटी त्यात यूज जाता जाल्यार आमी ती
ती चॅक करूंक शकता, तेजेर स्टॉप करूंक शकता अशें साहेबान सांगलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 3-4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या भाजी लागवडीची लगबग सुरू जाल्या. चडशा वाठारांत शेतकारांनी मळ्यांनी भाजयांची बियां रोयल्यात. अंदू मळे फुलपाक कळाव जातलो अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. पळयात. अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान भाजी लागवडीची कामां ओडून पडिल्ली. पावस केन्ना सुरू जातलो आनी केन्ना एकदाची भाजी लागवड करपाक मेळटली ताची शेतकार वाट पळयताले. मात फाटल्या 3 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून शेतकार मातशे खोशी जाल्यात. ते उमेदीन मळ्यांनी देऊन भाजी लागवडीची कामां करतना दिसून येता. पावसान उपकार केले जाल्यार उसरा काय जायना, मळे फुलतले अशी आस्त शेतकारांक आसा. ते 2-3 दिसां पावस पडटा, पूण आतां आमकां रोपयो आमी घातल्या, पयलीं घातले मेल्यो, त्यो आतां दुसरी घातल्या. असो तो पावस पडत फुडें कितें आमकां आशा आसा, नाल्यार कांय फायदा ना रोपयो घालून. अंदू लेट जालो तुमच्या लागवडीक. पावसा लागून लेट जालो जाल्यार आमी इतकी आतां फुलोवन दोडगी तवशी जातासली न्हू. पूण हे 3 दीस पावस पडला तो बरो पडला. हय, हे 3 दिसां पडलो तो बरो पडला, पूण त्या खातीर आमी आतां काम चालू केलां. भर घेता, माती घेता, रोपया इल्ली घेता. हे आशा आसा तर पावस पडत जाल्यार. पावस पडत जाल्यार आशा आसा म्हणून आमी माती घेवन करता. जून फूल फुकट गेलो. म्हणजे तुमच्या इतल्यान भाजी बी बाजारान जाता. आमकां जुलय म्हयन्या म्हणजे आमगे ऑगस्टा सगळे लोक आमी भाजी व्हरून घालतालो. अंदू लेट. अंदू लेट जालो. वातावरण आसा. हय, आतां मातशी 2-3 दिसांनी पावस पडटा न्हू म्हणून आमी हे करतात. आता सगळ्या तरेची बिया घातल्या तुमी. घातल्या. तांबडी भाजी घातल्या, अळसाणे घातला, मुळो घातला, भेंडे, तोडगी, तवशी, दुदी घालता, भोपळे. ताका बियो घालूंक सुरवात केल्या. वत तापी घेवप मार सांगता सगळ्यो बियो चडश्यो घातलेल्यो करपाल्यो आनी मेल्यो. मागीर आमी परत आतां थोड्यो घातल्या, थोड्यो खंयी उरल्या. त्यो आतां परत 3 दीस पावस पडला, आतां फुडें पावसूच ना. आतां कितें करपाचें आमी? इतकी मेहनत करून कांयच ना. फुडें पावस ना म्हणजे आयज पडोंक ना. ना, प्रश्न आयज पडोंक ना. आयज सकाळी पडला, आतां पडोंक ना. आता 1-2-3 दीस जालो पावस पडटा नेटाचो, तुमी परत बिया बी घातली. परत घातली, काल घातली, पयर घातली. आतां पळय मरे पावस पडत जाल्यार आशा दवरी आतां. पावस जाल्यार आशा कसली. पूण अंदू मागूस गेले सगळे. अंदू सगळे मागूस गेले. वर्सा तुमच्या इतल्यान भाजी बाजारान येताली. इतक्यान बाजारान आमच्या इतक्यान बेल फुटोन आमी भरकात आई धरताली. म्हणून आतां 15 दीस पावस पडलेली जाल्यार 15 दिसांक ती सारके बेल फुट्टले आसले. 15 दिसांक आनी अशी आळी आमकां करची पडटली आसली. जून म्हयनो साधारण अर्दो असोच गेलो. जून म्हयनो असोच गेलो. दोडगिनी आमची वयर चडटली आसली शिऱ्याक. थोड्यो पयलीं घातल्या त्यो. मागीर तापीक लागून सांडल्यो फाटी घातल्यो. दिसा पावस पडटा आनी पावसूच ना. 22 दीस जाले, 15-22 दीस जाले पावसूच ना. आतां हे 2-3 दिसांक पावस पडला चालू आसा आनी आयज परत पावस ना. आमचे आतां रुपयो कश्यो कितें वाडपाच्यो, कशें कितें कांय कळना आमकां कशें जातलें तें. पूण आतां तुमी भाजयेची बिया बी घातल्या. बिया बी घातल्या, पूण आजून रुजोवन सारकी येवंक ना. थोडी येयल्या, थोडी येवंक ना. पावस असोच पडलो ना जाल्यार आमची मेहनत फुकट न्हू, वाया न्हू आमची मेहनत. आमी कितें करपाचें मागीर इतली मेहनत करून. पूण अंदू उशीर जालो न्हू भाजे. उशीर जालोच, पावसा लागून उशीर जालो न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.